पास्काचो काळ 4 सातोळे सोनवार. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 14 ओळी 7 ते 14. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटले, तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापायची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हटले, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतिपाळ केलो, फिलिप, इतलो वेळ हांव तुमचे संगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबीं आसा आनी बाप म्हजे सोबीं आसा म्हूण तूं सत मानिनाय? जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजेच वस्तुकी उलयना, पूण म्हजे सोबीं आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सत मानून घेयात. हांव बापा सोबीं आसा आनी बाप म्हजे सोबीं आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सत मानात. हांव तुमकां सत सांगता, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेता. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलो आनी अशी पुता सवें बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखांडी तुका क्रिस्ता. नियाळ. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमच्या समाजान अशी एक समजणी आसा की भुरगीं बापायचो रूपकार. आज जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता, कित्याक बाप आनी हांव एकूच. जेजूचे एक कार्य म्हटल्यार बापाची वळख संवसाराक दिवचें कार्य. हे जेजू खाशा संवसाराक उगडापें करता. जेजू पातक्या सवें दोयाळ जाता, गरजेवंतांक आदार दिता. आयज आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक जेजूचे रूपकार जावंक एक आव्हान. तर मागुया देवा लागीं, जेजूचे रूपकार आमकां कर. जेजू भाशेन आमकां दोयाळ आनी मोगाळ कर. आमेन.